सर्वेस्पुराच्या पक्षा की त्यातून वाकुंदा नितरसा आवला लेता तुझ्या मैपासा आता कर मागा नीत कोणी तू शिवया सरैता शेळीला मुसो पुस्करता तुझे दाव ऑपोस पडताना पाठीहात इनाम दवरता अर्चन हांव सर्वेस्पोराच्या परवाशान कित्यातून वाकुंदा नितळ जाव आवला लेता तुझ्या पैपासा आता कर म्हाका नीत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या बाबा पिढीनो प्राजित खळार आमी आसाव आनी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक देवाचें उतर परत परत आमकां आपोवणें दिता नितळ तूं जावन आसाय भोव काकलूतदार त्या उतरांनी मिसाची सुरवात आमी केली देव आपल्या मोगाक आनी काकलुतीक लागून परत परत आमकां अवकाश दिता तसो मोग समजूंक खऱ्या काळजान देवाचो मोग करूंक आनी पवित्रपणाचीं फळां आमच्या जिवितांत दिवंक देव आमकां आपयता हाचें पयलें वाचप मोइजे त्या जळत्या बोल्यांत देवाचें दर्शन ताका जाता आनी तेन्ना सर्वेस्पोर देव ताका म्हणटा तुजो वाणो काळ कित्याक जी सुवात तूं ज्या सुवातेर तूं आसाय ती सुवात पवित्र जावन आसा देवाच्या पवित्र हाजीरपणाक काल ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या आनी आमी पातकी जावन आसाव न्हय आमच्यो वाणो बगार आमची काळजां मनाक एक घडीभर आमी तिळून पळोवन जें कितें देवाक बरें लागना जें कितें देवाच्या कुशे प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे ना ताचेर एक घडी नजर मारून आमची पातकां वळखून ह्या पवित्रीन फावते फरी वांटो घेवचे खातीर आनी ख्रिस्तातीन आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यातीन आमचें जिवीत जिवन बरीं फळां दिवन देवाक महिमा दिवचे खातीर हे मिसांत आमी कृपा मागुया थोड्यो घडयो बऱ्यो बोर आमच्या काळजाची आमी नदर मारून ह्या मिसाक आयती जावया हांव पातकी सर्वोपकार देवा आनी तुमकां पावलो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून मनान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सांग बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मेळिलो म्हजे खातीर आमच्या सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची सगळीं पातकां तो बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा
आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हूण आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो असलेली ख्यास्त वाटय आनी तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं आमचें क्रिस्त जिवीत बऱ्या करण्यानी सफळ जावं दी. त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हांव आसा म्हळ्यार म्हाका तुमचेशी धाडला. निर्गमन पुस्तकांतले वचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रेचो मिदियानाचा याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपले हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एक जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकोट जळटालें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकोट कित्याक लासाना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो. तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकोटा मदें तावन ताणें ताका उलो मारलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वणो काड, कित्याक तूं उबो आसय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ दंपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांची दळदिरपण पळयलां. तांकां दगदिताल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळचे खातीर ताणें मारिल्ली बोबावे आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरातावन सोडोवन आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानानगाराच्या, हितीतांच्या, अमोरितांच्या, पेरिचिदांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलाच्या सरशीन वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां, पूण ती म्हाका विसरतलीं. ताचें नांव कितें? तेन्ना हांवें तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन तो म्हळें, तुवें इस्रायेलांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा आनी म्हाका तुमचेशी धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Ani tace să rupcan, che din sfânt
तुझो जीव तो राखता मोगन दयावंता तसल्या फुलाच्या मुकुटा तुका लेटयता सर्वेस्पोस करुणो आनी दया सर्वेस्पराची कृत्या न्याय नीतीची जुलूम भोगतेल्यांक तो नीतकण दिता मोइसेक आपलो वाटो तांणी उगडलो इस्रायलाक आपली विचित्र ताणे दाखयली सर्वेस्पोस कनवळो आनी दया सर्वेस्पोस कनवळो आनी दया सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक घडलें तें तुमी विसरनाये. ती समेस्त कुपाच्या सावळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबीतायन उतरून गेल्ली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगाता पैनार वेतेल्या खडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाक मानवाली नात, देखून तांची मोडीं अरण्यांत शिंपडलीं. ती आशिल्ले तशी आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाय म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरूंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नाश केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावल्ल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. देवाचें उतार्ये. देवाची ओडुपकार. उद्गार. पातकेजीनी बदला म्हणटा सर्वेस्पोर सर्गींचे राज लागीं पावला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसमिया.
जेजू लागी थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जम्यापैकीच्यांनी थोड्या गलिलियेगरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणू लागलो, त्या गलिलियेगरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गलिलियेगरा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रोडून तुमची जिणी बदलले करीत तुमी सुमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमान आसल्या हेरां सुमेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रोडून तुमची जिणी बदलले करीत तुमी सुमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगा लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यान एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकी मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सांतावन हांव ह्या रुखाक फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धनिया, आनी एक वर्सभर तो तसो सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातरून घाल. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या सकाळी फुडें उठून आयिल्ल्या धाकटुल्या भुरग्यांनो, भयणी भावांनो, 3 वर्सांतावन हांव ह्या रुखाचें अंजुराचें फळ खावंक येतां, पूण ह्या रुखाक फळूच ना. युजलेस ट्री. तो कातरून घाल आनी बेश्टें जमिनीची माती कित्याक तो पिड्यार करता. धनिया, प्लीज वन मोर चान्स. ओके म्हणालो धनी, वन मोर चान्स. आमी बॉम्बे करिज्माची रेतीर करताले. हांव बिशप फोर्डी फोन्सेका देवा दिन जाला, ताजो एक अनुभव ताणें आमच्या लागीं सांगलो. कोलाबा होली नेम कॅथिड्रलांत ते एक होली नेम इस्कॉल आसा. बारी प्रेस्टिजियस स्कूल. आनी तातूंत एकलो 9th स्टँडर्डांत फेल जालो. त्या दळाची सिस्टम तें ताका TC दिवची आनी एका खंयच्या इस्कॉला धाडचें. तो भुरगो आयलो, फादर फोर्डी, प्लीज गिव मी वन मोर चान्स. स्टाफान सांगलां, हांगा तुका दवरचें न्हय, कित्याक आमच्या इस्कॉलाक 10th स्टँडर्डांत व्हडलें नांव आसा. 100% रिजल्ट. वर्सान वर्स 100% रिजल्ट. तूं आसल्यार 10थांत फेल जातलो म्हणटात ती, आनी आमचें नांव खंय गेलें? वेर इज आवर गूड नेम ऑफ 100% रिजल्ट? प्लीज फादर. तो भुरगो रडोंक लागलो. ओके म्हणालो. स्टाफाक ताणें सांगलें, लीव इट ऑन मी. तो भुरगो 10th स्टँडर्डांत बरें शिकलो, पूण फेल जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सप्लिमेंटरीन ताणें बरयलें आनी तो पास जालो. आज बिशप फोर्डी RIP
देवादीन जाला पूण हो थंयसर कोलाबा आपल्या भुरग्यांक OMC वन मोर चान्स आमी ह्या करेजमांत रितीर करूंक आसा वो आमचो ब्रदर प्रकाश येतलो वन मोर चान्स आमकां मेळटले कुमसार इज इट नॉट वन मोर चान्स San Pedro जेजून वन मोर चान्स 3 पोटी नेगर करतानाय जेजू did not give up. He gave him one more chance. हर एका मिसा पयले हांव पत्की आमी किता म्हणटा वन मोर चान्स. एक भुरगो न्हिदोंक गेल्लो डाडा one glass of water please. जेवताना पियेलाय तूं जेवले उपरांत पियेलाय नो वन मोर ग्लास ऑफ वॉटर. थोड्या वेळान डाडा वन मोर ग्लास वॉटर प्लीज नो वन मोर ग्लास वॉटर. आनी 5 मिनटांनी परतून परत ते लागलो प्लीज डाडा वन मोर ग्लास. हांवें नो म्हणून तुका आनी मनीस आसा जाल्यार आय विल कम विथ ए स्टीक. हांव एक बोडी हाडटा तुका. ओके डाडा. आनी पुटी बोडी हाडटना बोडये सांगता एक ग्लासी उदक म्हाका हाड म्हणालो. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या करेजमांत जेजू एक बोडी हाडटा जावंक पुरो पूण ही विल गिव यू वन मोर ग्लास वन मोर चान्स. Psalm 94. आज तूं देवाचो ताळो आयकाशी जाल्यार तुजें काळीज दारून करिनाका. हे वन मोर चान्स खंयचें तें लास्ट चान्स तुका आनी म्हाका खबर ना. जावंक पुरो आनी मस्तू करेजमां मेळटात पूण तें वन मोर चान्स पातकां रडोवन जेजू लागीं येवचें हे लास्ट चान्स जावंक पुरो. आमेन. उबे रावया. आमची भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सर्वोपकार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुजे आमच्या सुम्याक जो पवित्र धर्म सबलो अंकुर मरेतां सोनो ताका कुचाल सुलो तमलो आनी ठिकाणी केपिलो तमल्यामध्ये देवलो क्रिस्ता मल्यांतलो परतून जिवन जालो स्वर्गाक सोडलो सर्वोपकार देवाच्या उजव्याक बसला. तांची व्यानी मेल्यांची बंदुकी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्तजणे कुडीचे जीवन सदांचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप म्हूण आमी सकळांनी बाचाव जावच्याक फातक रडून जिणी बदलूंक तो उलो दिता. ह्या उल्याक पाळो दिवन जिवंक जायची कृपा सर्गींच्या बापातावन आतां आमी मागून घेवया. आमची जाप बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाक नितीवंत म्हणून लेखी नासता तांचें तें आसलें उणेपण वळखूंक कृपा दी. अशें पाताक रडोवन जिणी बदलून भवार्थी लोकांक ते मार्गदर्शक जावन दीत म्हूण मागता. आमचें प्रार्थन आयक. आमच्या राष्ट्रांत लोकां मदें आसलेलो द्वेश मोसोर आनी झगडी नाश करून उडय. द्वेशीताल्या समेस्तांनी तांची जिणी परिवर्तन करीशें कर. अशें सतानितीचें आनी समाधानाचें राज स्थापीत कर म्हूण मागता. संपर्क माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं जायतीं भुरगीं युवा जाणां वडिलां पातकी जिणे बली जाल्यांक तांचे मोतीक उजवाड दिवन
खोटी साल बदलूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. आपल्या वंटांनी देवाची स्तुती करन, आपल्या करण्यांनी देवाचे उतार पाळी नासलेल्या क्रिस्तांव भवार्थाची मनां उजवाडाय. आपूण पातके म्हूण वळखूंक आनी जिणी बदलूंक तांकां ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी पाताक रडून जिणे बदलूंक जेजून दिल्लो उलो सारको समजून घेवन प्राचीत काळार आपले जिणेची परीक्षा करन, वायट सवयो सांडून आनी बरी जिणी जियोंक जाय आसली मजत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची प्रार्थना आयक. मौनपणी आमचे बसोत आनी दुसरी आमची मागणी पयस सोबो आमकां पवित्र आत्मा आमकां प्रेरणा दिता त्या प्रमाणे ओगेपणान देवाच्या हातांत आमी घालुया. भोव मोगाळ बापा, आमच्या हर एकल्याक आमकां हर एकल्याक ससण्याचें जिवीत जोडूंक आपोवणें दिलां. हें जिवीत आपणावच्याक आमी आमचें पातक रडोवन जिणी बदलूंक जाय असची पवित्र आत्म्याची सकत आमकां तूं लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमचे लेख पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्या पातकांचें बोगसाण आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना
अवगुणांचे तूं बोळ मोडताय आमची मनां तूं उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं ससनाचें इनाम तूं आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा बाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोल समर्पूंची तेसपरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यांनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें रावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta so good porgo to ya. Sumya Jesu, tujhe mara, ami samarata, tujhe punar jivan ho. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमो सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मुरये देवाचे माया सांगाती
सांजुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मवृता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. बापा आमचो दिसपडतो ग्रास आत्मीक खाण आमकां दी. ह्या वरवीं पवित्र जावंक आमकां कृपा दी आनी आमची पातकां बोगोस असल्या मागण्यान बापाक आमी भक्तीपणी आतां उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयकून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येळाक भरोशान आमी सगळीं अत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सगळ्या पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. संवसारार विशेश जावन युक्रेन गांवांत शांती लाभचे खातीर शांतीचो कुंवर जेजूक आमी उलो मारुया. सुम्य जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी सदांच एकवटान सांबाळ. तूं सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी बंदून शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. पळयात होस्तो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावो ना पुढचे एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Oh
प्रार्थुया. दयाळ देवा, दैविक जिविताचें जेवण आमी भक्तीन घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतना सर्गींच्या उंड्यान आमी धादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी आमचें तें सुफळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून याद क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. खुशी morta, que Christus patlav kermuso, asat mati kolya, gote sukya, punama kaswa, mesti kerja. Bapaचे, Piताचे आणि पवित्र आत्म्याचे.